गोंयचे दायज म्हणटा ती आमच्या गोंयकारांची शेतां, पूण आधुनीकरण जाल्ले आनी शेतां आयज खंय तरी पडीक पडल्या. वास्को मेस्तावाड्या वयल्या शेतांची लेगीत हीच गत जाल्या. गटारांचें उदक ह्या शेतांनी आयिल्ल्यान शेतांचो इबाड जाल्लो पळोवपाक मेळटा. ही समस्या तडीक लावपा खातीर थळाव्या आमदारान हेर संबंदीत अधिकाऱ्यांक घेवन शेतांची पळोवणी केली आनी ह्या वाठारांत सैमीक शेती चालीक लावपाचो मुखेल हेत आसा, जाका लागून लोकांक रसायन मुक्त उत्पादनाचो लाव मेळटलो, अशें तांणी सांगलें. वास्को मेस्तावाड्यार शेतां आसा खरी, पूण तातूंत गटरांचें उदक सांठोवन शेतांचेर परिणाम जाला. ही शेतां वांटोवपा खातीर थळावो आमदार दाजी साळकार, नगरसेवक गिरीश बोरकार आनी संबंदीत अधिकारी आनी थळाव्या लोकांनी पळोवणी केली. ह्या पळोवणे वेळार थळाव्या आमदारान गटरांची गळती थांबोवपा खातीर उपाय सोदून काडला आनी शेतकारांक थाकाय दिवपाचें थारायलां. आयकात. इन्स्पेक्शन केलें ते एक पार्ट आशिल्लो. आमी हाजे पयलीं 2-3दा इन्स्पेक्शन केलें. आज सगळ्यो एजन्सीज ज्यो आमकां हांगा जाय, WRD जाय, आमकां PWD सिवरेज जाय, PWD जाय, म्युन्सिपालिटी जाय, हांकां सगळ्यांक घेवन एक जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें. कित्याक आमी पळयता न्ही, एक शेताचो एक पार्ट जो आसा न्ही तोच क्लीन आसा. थंयच आमचे शेतकार भाव शेत रोयतात आनी थंयच्यान हें आता बाकीचो जो पार्ट आसा तो इल्लो 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 करून तेवटेन सिवरेज सीप जाता, उदक सीप जाता. जें उदक येता तें फ्लो जावन नल्लान वचपा जाय तें वचना. सो ताज्या खातीर एक ऑल इन्क्लुजीव प्लॅन करपा खातीर सगळ्यां कडेन हांवें आपयलें आनी WRDक सांगलें तुमी हो एस्टिमेट करा, PWD सिवरेजीक सांगलें तुमी हो एस्टिमेट करा, आमच्या म्युन्सिपालिटीक कितें करपा जाय तांकां सांगलें. सो सगळ्यां कडेन एस्टिमेट करून काल आमी सांगलां ते एस्टिमेट करप, मागीर फुडें फॉलोअप करून ती रिटेनिंग वॉल हांगा येतली. टुरिजमाक आमी सांगलां की हांगा भायर वो रस्तो जे 9-15 मिटर रस्तो हो एकूच एक बायपास आमचो वास्को आसा आनी सुंदर बायपास आसा. हांगा सपोज आमी ब्युटिफिकेशन केलें, हांगा बऱ्यो बेंचीस घाल्यो जशें आमी ताळगांव पळयता, आनी ताज्या फाटल्यान हें म्हणजे लोक हांगा खुबशे वॉकिंगाकूय वता, तुमकां खबर आसतलें. वॉक केलो, बसलो, बरो वारो फ्रेश वारो घेतलो, ही सगळी गरजेच्यो गोश्टी आमच्यो. सो ह्यो जाल्यो जाल्यार म्हाका दिसता फूल वास्कोकारा खातीर आनी मुरगांव खातीर हें एक हें जातलें, खूब बरें. आनी आमी पळयता की मुरगांव तालुक्यान जर पळोवपाक गेलो फार्मिंगची आनी भाजी जी लायतात हांगाच दिसता. सो कितके वर्सां तुवें त्रास काडटा आनी तुमी कशे तरेन हय 10 वर्सां जालीं ती जेन्ना त्रास काडटाले तांकां कोण सपोर्ट करनाशिल्ले. आज फार्मींग कशें आसा, 10 वर्सां पयलीं तांकां सपोर्ट जाय आशिल्लो. जाणटी मनशां ती भुरगे तितले फार्मिंगान वचपा पळयना, थोडेच भुरगे वतात, बाकीची सगळीं जाणटी मनशां आसता. तांचे कडेन ते प्लाव करपाक जायना, तांकां मेहनती मनशां ती, पूण तांचे कडेन प्रॅक्टिकली जायना. सो आमी तांकां ट्रॅक्टर दिवप, सोईंग मशीन दिवप, सारें दिवप. सो आमी खंय तरी तांकां बूस्ट दिताले, कित्याक आमचे कडेन तितली पावर नासली तेन्ना आनी चड करपाक. पूण जशें आमी पावरीन आयले, आमी तांकां जशें प्रॉमीस केलां, आमी हो भाग शेताक शेतकरी करपाक घेतले आनी प्राकृतीक शेती. आज प्राकृतीक शेतीचो जो कॉन्सेप्ट आज सरकारान काडला, म्हणजे नरेंद्रजी मोदी म्हणटा की आत्मनिर्भर भारत जावपा जाय, त्या हाज्या अंडर आमचो आचार्य देवव्रतजी जो गुजरातचो गव्हर्नर आसा ताणें पयर पसून गोंयांत येवन प्राकृतीक शेती कशी करची ह्या ताणें आमकां लेक्चर दिलो. म्हणजे आमकां म्हणजे सगळ्या फार्मर्सांक, आनी स्वता ते गुजरातान शेती करतात आनी खूब सक्सेसफुली करतात. वास्कोन एकूच शेत आसा आनी ह्या शेताचो प्रॉब्लम म्हणजे हांगा नल्लाचें उदीक जें आसा तें शेतान येता आनी शेतानसून फुडें वचना, तें हांगा स्टक जाता. म्हणून ते शेतकारांक शेत रोवपाक त्रास जाता. पूण खंय तरी तो प्रॉब्लम सुटावो जावपाक जाय म्हणून काल आमी इन्स्पेक्शन केलें आनी हांगा एक ल्हानसो गटर आनी बांदून तें उदीक सळसळीत वचपाचें म्हणून तें केलां. प्लस आमचो हो जो नल्ला आसा तो थंय मेरेन बंद जालो, सिलाम बिल्डिंगे मेरेन. तो फुडें खापरेश्वर देवळा मेरेन वचोंक ना. तेजें कारण म्हणजे ती बाकीची एरिया आसा ती रेल्वेची एरिया. पयर हांवें रेल्वेक आफोवन तें इन्स्पेक्शन करून ऑलरेडी रेल्वेन लेटर हुबळी धाडलेलें आहा फॉर NOC फॉर WRD आनी तें सद्याक तेंय सुरू जातलें. पूण खंय नाल्यार खंय गोश्टी सुरू जावपाक लागलेल्या वास्को खातीर. आनी हितून बेस्ट म्हणल्यार उदाहरण म्हणजे कित्याक आमचो आमदारूच फाटीं लागलेलो आहा. 30 वर्सां पयलीं हांगा शेती जाताली. ही आतां एरिया सगळी हांगा हळूहळू 1.5-2 लाखाची स्क्वेअर मिटर आहा. जेन्ना हावजींग बोर्ड जालो, जनता क्वॉर्टर्स, तेन्ना तांच्यांनी ती सेवेची लायन शेतान सोडली. तेन्ना सगळें घाण उदीक येवपा लागलें आनी घाण उदीक येवन हे शेतान वचपालें. हांगा शेती जाताली, भात बी पिकतालें, मागीर सगळी व्हेजिटेबल भाजी पिकताली, मेळे भण हांगा बेलाबाय, वरुले, मायमोळे, बायणाचो लोक सगळीं हांगा शेती करताले. आतां तुमी कितें मागता? आमी म्हणटा की सांग आतां ह्यो दाजी बाबान ही बरी स्पीड घेतलेली आहा आनी जे हांगा आमदार मिनिस्टर कोण कोण येयले कांयच उदरगत जावंक ना. हे 4 म्हयन्यांक आतां हो दाजी हें सगळें आतां पळोवन गेला आनी आतां करता म्हणटा तेजेर तेणी तें हें करून सगळें करून घेतल्या पुरो, इतकें आमी मागता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले.